मड स्लिंगिंग जर तरी आमी केलें जाल्यार आमी वी वील हॅव प्रॉब्लेम्स. मड स्लिंगिंग म्हणटा जावपा जायना, हें केल्लें तें केल्लें. हांव सदां म्हणटा गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. I am on record saying that the Congress government येयलो, मागीर BJP government येयलो. I am on record that casino काँग्रेसीन बंद केल्ले, कॉमर्स केल्ले म्हणटा ते BJPन चालू केले. मागीर तुगेले कोंकण रेल्वे जाली, मागीर तुगेली एअरपोर्ट जालो मोपा आनी दाबोली. हांव खंयचे डिसिजनां हांव ना. आय एम नॉट इन द हायरकी टू मेक डिसिजन्स. सदां आमदार बोलला, सो म्हाका कोणाच्यान ब्लेम करपा जायना. बट आमगे स्टँड सदां आसलें गोंयकारांक आनी गोंयकारांक सांबाळपाचें. सदांच स्कुला बाबतींत आमी सदां एगेन्स्ट आसले. आमी सदां सांगताले आज पासून हांव फॉर ना. बट आहा तें एक्झिस्टींग सेटअपान तें सगळें मॉडर्न मेथड्स वी हॅव टू यूज. वी हॅव टू सी दॅट मॉडर्न मेथड्स आर यूज. वी हॅव टू सी दॅट पोल्युशन इज कंप्लीटली झिरो. देर आर न्यू सिस्टम्स इन प्लेस. आनियन म्हणटा एक्विजिशन जावपा जायना. आनियन म्हणटा कोल जावपा जायना. कित्याक आमगेलें बर्डन आहा ऑफ टुरिजम, गोंयकारांगेलें हेल्थ, एनवायरमेंट, एवरीथींग. आय एम ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड टू से दॅट हायवेज पासून बांदता आसतना इकोलॉजिकल डॅमेज जायते जाल्या. न्यू जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना इट इज मॅन्डेटरी जायच, बट डॅमेज खूब जाल्या. सो आतां डॅमेज आनियन मुखार करून वी हॅव टू रिस्ट्रिक्ट अँड स्टॉप land acquisition. So you are against coal, or you are? See, I am. See, one second. Complete. Don't get words from my mouth and create a confusion. It is not good to have such type of things. I have said I used to oppose coal that time. Coal was already started. It was started many years back. Coal started. आम्ही मनोहर पर्रीकर आसतना तेका सोबताले आनी तेका लागून बर्थ 6 नंबर 7 आम्ही बंद केलेली. सो एनिवे सगळे पडे आहा ते न्यू सिस्टम हॅज टू बी इन प्लेस, ऑर इट कॅनॉट टेक प्लेस लायक दॅट. सिस्टम बरें आसपा जाय वेर पोल्युशन जावपा जायना, आनियन म्हणटा वाडोवं जायना. सीएमान तेंच इन्शुरन्स दिला आनी आनियन एक्विजिशन जावपा जायना. सो नो क्वेश्चन ऑफ जेन्ना कोल उलयता तेन्ना लोकांक हेल्थ हॅझर्ड जावपा जायना. हेल्थ हॅझर्ड जाली जाल्यार दॅट हॅज टू स्टॉप. You are not clearing that. To be, you are opposing coal, or you are. Don't get words from my mouth. I am again telling you. Don't make it a headline. I am very clear. आम्ही पयलेसान कोलाचे एगेन्स्ट आसले. कित्याक कोल म्हणटा आमकां पोल्युशन जाता. तुमी कोत्ताय जाल्यार कित्याक जायत वर्स जालीं करीत, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द. बट डबल टॅकिंग जाल्यार ते कोला खातीर सेंट्रल मिनिस्ट्रीन ट्वीट केल्लें. सो अशें जालें जाल्यार कितले डेंजरस जातलें? इंजरीज Dangerous. जातलें न्ही, मातशें डॅमेज जातली. म्हणजे वी हॅव टू प्रोटेक्ट. वी हॅव टू सी दॅट इट डजंट हॅपन. आनी आनियन एक्विजिशन म्हणटा तें जावपा जायना. आज जालां त्या एक्विजिशनाचेर डॅमेज खूब जालें. हय घर गेलें आनी कितें जालें, खूब त्रास जाले. हें जावपा जायना. सो लेट अस नॉट क्रिएट कन्फ्युजन. लेट अस बी वेरी दिस. पोल्युशन इफेक्ट जातले लोकांक जाल्यार त्या लेवलाचेर आमकां इट शूड नॉट बी दॅट कोल म्हणटा लोकांक त्रास करपा जायना. जाल्यार कोल बंद जावपा जाय. ना जाल्यार जाल्यार सारकें जावपा जाय एक्झिस्टींग सेटअपांत. आनी न्यू सेटअप म्हणटा आनी ना. Okay. Reginald Babu, as you are supporting this government, so what you will recommend government to about these coal issues? We will next assembly I will speak. We will make things very clear. It cannot. It has to. गोंयांत म्हणटा आमगे भ्रश्टाचारी लोकांक फुड्यान उरपा जाय. बरे भाशेन बरी हेल्थ उरपा जाय. आज आमी इंडस्ट्री येता आनी कितें येता, इंडस्ट्री पासून चड जावपा जायना. इट कॅनॉट बी. सो टेकिंग एवरीथींग इन मायंड वी वील स्पीक इन असेंब्ली. वी वील सी दॅट आमगे गोंयांत लोकांक पोल्युशन फ्री स्टेट जावपा जाय.